लायटी घाल, सिरियल्यो घाल आणि तेजेर एक स्टिकर मार आई बाबाचा आशीर्वाद म्हणून. ते सिरियल प्लंबर झालेलो आसा. प्लंबर तुम्ही चित्ता तो प्लंबर न्हू. आता कितें म्हणून करतले घराकडे म्हणून अंकिता म्हणून बाबडे कितें करतले. तुमच्या तरी घरात मम्मी डॅडी भयण भाव कोण तरी आसा. हा पुरो तो राउंड झालो. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो आता वाजले सकाळची 11 आणि आमचो सकाळ फुडें एक जाल्लो आसा कांड. कितें सांग, नळ तुटलो खंय. मी नळ बी सारको करता. मागीर फुडलो कितें प्लॅन आसा तो पळोवया. आता हे नळ तुटला, आता रिपेअर करूंक जाय. अवी आता येला हार्डवेअर शॉपाचेर नळाचें सामान घेवपाक. आणि हो पळोवंक शकता पळय कितलो पावस तो. प्लंबर झालेलो आसा. प्लंबर तुम्ही चित्ता तो प्लंबर न्हू. छोटे मोठे काम करतात, बडे बडे काम करी. यो आता यो येता काल बेगीन घाल. चहा पिवपाक रावला पळय, फुल पावर सारको. चहा पिवपाचें आनी चलपाचें मागीर. पळय काय बरें हांगासर पावसाळे जाल्लेले आहा पळय, फुल पावर सारखे. सो गायज आमी बेश्टीच भायर सरलेली एक राउंड मारपाक. आमचो सदीचो एक राउंड आसताच आसता. आता कितें म्हणून करतले घराकडे म्हणून अंकिता म्हणून बाबडे कितें करतले. तुमच्या तरी घरात मम्मी डॅडी भयण भाव कोण तरी आसा. तेजे कडेन बाबडे कोणूच ना उलोवपाक. हांव समज घरा कडेन ना जाल्यार तेजें घर ताका खावपाक धांवता. कांयच ना न्हू, कोणा कडेन म्हणून उलयतले. टीव्ही म्हणून कितले दीस पळयतले. तुमकां खरें सांगता, देवाची शपथ घेवन सांगता, टीव्हीक रिचार्ज मारल्यार आता 4 महिने जाले. कितले महिने जाले? 4 महिने जाले टीव्हीक रिचार्ज मारल्यार. तुमकां फकाणां दिसता न्हू. आयज घरा कडेन गेल्या काय तुमकां बेश्टे टीव्ही ऑन करून दाखयता. टीव्ही बिवी कोण पळयना. ते टीव्ही आपणाक इंटरेस्टेड ना म्हणटा टीव्ही पळोवपाक. आनी म्हाकाय टीव्ही लायक ना. खंय म्हणून टीव्ही पळोवपाक टायम मेळटा. पयलीं आमी हे बीन पळयताले, कितें म्हणटा ते रोडी स्प्लिट्सविला असले सगळे आमी पळयताले पयलीं ओपन करून. पण आतां कितें जालां, आतां मोबायलारूच सगळें पळोवंक मेळटा न्हू. चॅनल सगळे जिओ सिनेमा हे ते मोबायल लायलो बसलो आपलो सुशेगाद. पळयात काय बरें आहा तें हांगासर, फुल पावर सारकी. काय बरी गाडी गेल्या आपणाची. इसको इसमें रात को लाइट लगता है ना रे अच्छा सा गाड़ी में. बरो केला पळय तेणी, काय बरो गाडो. चल आता फटाफट बरे खावया मोके. तेणी पळय भितरल्यान पळय काय बरो नित्तो दवरला गाडो सारको. बहुत चकाचक रकाय मरे आपने गाडा. आता जो फेस्टिवल येवपाचो आमच्या गोंयचो वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल बोंदेरा म्हणटा पळय तो. बोंदेरा कितें तरी सेम लायक कार्निवल. सो म्हाका खूब इन्विटेशन येयल्लेले आसा दिवारसून, ओल्ड गोवासून. सो हांव डेफिनेटली थंयसर विजीट करतलो. तारीख आसा तेंची 17 आनी 24 तारीख. हांवें डिसायड करूंक ना की हांव 17 तारखेक वयतलो काय 24 तारखेक वयतलो. पण थंयसर म्हाजे भाव कोणूय ही व्हिडियोज पळयता, म्हाजी फॅमिली खंयची कोणूय व्हिडियो पळयता न्हू थंयसर, जाल्यार मेक शुअर आमी थंय गावले जाल्यार आमकां शुअर कम एंड हॅलो अस. वी वील डेफिनेटली लव टू मीट यू गायज. आमकांय बरें दिसतलें न्हू गो मेळपाक तुमकां. सो आतां मोको खावपाक रावला. मोको खावता तो मातसो भाऊ आमकां अलग मेळ्ळो. आतां पळोवया कशें कितें तें. माझ्या ल्हान आसतनासून फेवरेट. आमी ल्हान आसले तेन्ना मम्मी कडल्यान 10 रुपया घेताले आनी मोको खावंक वयताले. मोको केन्ना येतालो आमचे जेन्ना कितें म्हणटा ते देवळाचे बीन वाडदिवस बीन आसतालो खबर आहा, तेन्ना लोक भायर घेवन बसताले. सो आमी तो खावप. मागीर स्वीट कॉर्न 15 रुपया आसतालो आनी नॉर्मल 10 रुपया. नायची रेट पळयात 50 रुपीज. आयज ह्या गाडयेक हांवें मॉडिफाय करपाचें चिंतला. खबर आहा तुमकां ते कितें मॉडिफाय करतले ते तुमकां हांव बी फुडल्यान सांगता. हांवें तुज्या गाडयेक मॉडिफाय करपाचें चिंतला. इतली बेस्ट दिसतली तुका सांगूं शकना. आतां फुडें लायटी घालूंक सोदता. बरें दिसतलें न्हू. लायटी घाल. आतां चवथीक येतल्यो सिरियली. चवथीक त्यो लायटी घाल, सिरियल्यो घाल आणि तेजेर एक स्टिकर मार आई बाबाचा आशीर्वाद म्हणून. त्यो सिरियली अश्यो हांगाच्यान हाडून हांगा अश्यो कनेक्ट करपाच्यो. चलतल्यो न्हू अवी. पावरफुल.
पाय काय बरी गाडी दिसतली माहिती सांग जात्रा एडिशन नाव दवरुया गाडी ना बरी दिसतली मागीर सगळ्यांक कळटली ही माझीच गाडी म्हणून काळ्या तुका हवी बरी दिसतली नो केन्ना करया आता चौथी कडे हांव काम चालू करता आताच करूया आताच घरा वचून आडवी पडया गाडी वांगडा आणि हे सस्पेन्शन हा खबर हा हे खूप घट आसा हे अशें बाउन्स जायत ना हवे हे पळय हे खबर हा तुका वजनूच ना न्हू कशें बांगूक शकले ते आपडोंक जाता काम करूया ते सस्पेन्शनूच काढून 2 लाकडाचे खुटे घालया तर हय पेन्शन काढून घरा दवरुया बरें अरे बाबा माझ्या पात्रांव गाडी चलयता हे न्ही कितें पाय तेका ना एक काम करूया दोन हे काडया तेजे सस्पेन्शन आणि 2 खुटे मारया हेजे लाकडाचे रावणाक नाका रावणाक कितें हलवा रावण नाका रावण नाका चावी नासतना करून दाखय चल स्टँड काढल्या तुवें पळय हा मागीर ते देव पुडयचीच गाडी पापा की परी ते कितें म्हणटा ते पापा की परी वरना गो खाखे मरो म्हणटा न्हू एक बरी 10,000 दवर काढानी लागली जाल्यार सोमतेच नये पार्ट्स घालपाक ना पयली पयशे दवर हातीन हे ना ती पळय ही लॅम्बोगिनी येता पळय हांगा आनी ती घेवन येता पळय लॅम्बो भावानी काय बरी सायकल चलयता पळय गो ती आंटी बरें दिसली हा म्हाका सायकल चलयता ते पळोवन म्हापसा काय बरी सायकल चलयता पळय ती ह्या एजीन ती इतली बरी सायकल चलयता पळय आनी हेल्थ मेंटेन दवरता आपणाची आनी तूं कितें करता ही गाडी हेजेर भरला हांव सकयलूच असो भोंवता न्हू रिंगा रोजी पाकीट फुल्ला पोजी करून आनी मेन म्हणटा पळय ते गायज तुमकां कितें सांगूंक सोदता जाणा वेरी सून जो फेस्टिवल आसा खबर आहा ओल्ड गोवाचो दिवार म्हणटा पळय थंयसर बोंदेरा आमी थंय वयपाचें आसा एंड प्रोनाउन्स सारको केला की ना म्हाका खबर ना बट इट इज ऑन 17th and 24th सो आमी डिसायड करूंक ना सो वीच डेट अरावंड 17 नाल्यार 24th सो लेट्स सी ना खंयच्या दिसा वयपाचें पळय तें फायनली मागीर डिसायड करता मागीर तुमकां सांगता इन माय नेक्स्ट व्लॉग की वीच डे वी आर प्लॅनिंग टू कम सारकें चावी दिता तुका आतां सद्या तूं गाडी वयलेत देव चल या यो बसता हांगाच बसता आनी पळयता कितें जाता तें चल चल एणे तकली मॅड करता सो गावली मगो चावी तुका आतां एक सांगता रोड हा वलो फुडलो ब्रेक मारूं नाका बस फुडलो ब्रेक खंयचो फुडलो ब्रेक हो फुडलो आनी फाटलो पूण फुडलो ब्रेक तेवटे नासतलो न्हू हांवें मागीर विचारताय कित्याक तर हा पागल आवडत पूण खंयचो ब्रेक दामपाचो आज यो तू यो बरी जमनीची पापी घे जमनीची पापी घेवन जाल्यार काय मागीर कळटलें काय बरें यो हा पुरो चल रावंड जालो काय बरें हांगा वचोन येयला तूं म्हापशेसून पर्वरी वचोन येयला आनी कितले जाय मॅट कशें कितें चल रेनकोट घाल चल उल्लू कितें उल्लू आतां ह्या टायमार उल्लू मेळना चल चावी म्हाजे कडेन पावली लो हांव घरा वयता आनी कितें खावन बीन येता शिश्याकात व्हरपाक तुका जाय जाल्यार हांगासर कोण वाटेर बीन कुत्रे बित्रे आले पळय तेंच्या वांगडा लॉट
तर म्हाका कांयच खबर ना. हम्म, मागीर फोन दाखयतले योच नंबर आहे का डायल कर. हम्म. हय ते टेन्शन ना, बरें केलें सांगलें ते. मातशें उगोत 1-2-3 वरां मोबायल बंद दवरता आनी सुशेगाद पांय वयर करता आनी बसता सोफार. अरे बाप रे, बहुत बड़ा पात्रा मांगा है मरे. अरे किधर गया था? अरे गगन किधर गया था? किसका कॉल आया? बीवी का? सच बता, अभी मम्मी को बताओ मेरे आज. बोल सकते हो, मुझे अंदर आप बोल सकते बिंदा. आज आम्ही घराकडे पावलेली आसा. बरी शेवपुरी पाणीपुरी खात आणि नळ तुटलेलो तो रिपेअर केलो. आणि तुमका बी प्लंबर बी जाय जाल्यार या नाळकी प्लंबराक घेऊन वतात. एकदम नाळकी. आज रिपेअर केला, फाल्यां तुटता तो तसलो प्लंबर. नो रे हवी. आप भी ठीक करके देता हूँ. ठीक आहे ना. हय मागे पुढे जा. सांग बोल की हवं. हे तरी बोल ना. हांव कितें उलो तूं उलोवंक जाता तो. सो गायज तुमका खबर आहा न्हू पावस खूप पडटा तो. आणि न्यूज येता झाड पडले गाडयेचेर बी म्हणून. हांवें केन्ना काय आयकूंक ना. आयज येयला न्यूजार रवी. गाडयेचेर झाड पडले केदे व्हडले. काय त्याच जाग्यार 2 व्हीलर आसलेली गेल्लो न्हू मनीस. केदे व्हडले झाड. झाले गायज. फायनली वी आर बॅक होम. आणि पहिला आसतलो तुमी आयचो ब्लॉग आमचो. आणि कितें म्हणटा पळय ते एक न्यूज पळयलेली. कारवार ब्रिज पडला पळय तो. बरें दिसोंक ना आयकून न्हू. पर देवाची कृपा. थँक गॉड की कोणाक दुखापत जावंक ना म्हणून न्हू. कोणाक त्रास जावंक ना. सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग. आणि हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता जाणां, आमी त्या प्रतिकाक आयज कॉल मारलेलो. 70चो तो वाळपयचो भुरगो. खूब वगत उलयलो. आनी तो कितें म्हणटा जाणां, एका म्हणटालो दिदी म्हाका राखी बांदूंक येतले मुगो. रक्षाबंधन येता न्हू. आनी तेका भाव भयण कोण ना. आनी आमी तेका म्हटलें हय आमी येतली म्हणून. सो बिफोर दॅट आमी थोडे दीस पयलीं तेजे कडेन आतां वचोन मेळटली तेका. म्हाका एक दाखयलो बारीक सारीक कितें हांवें हाडला तेका तें दिवंक सोदता आमी न्हू. असले भुरग्यांक न्हू जाता तितले मोग दाखोवपाचो. लोकांचें काम कितें आसता जाणा गायज, की एक दीस लोक हेल्प करता आनी मागीर लायफ टायम विसारता. बट हांव त्या फॅमिलीक केन्नाच विसारचो ना. नो नाव ती एक फॅमिली एक म्हाजी एक फॅमिली जाल्लेली आसा. आनी हांव तेंची सदींच फोन मारून तेंची काळजी घेता. आई म्हाका तेंची म्हणटाली बाबू तूं येता जाल्यार कांय घेवन येवं नाका. पूण तशें नाका, कितें ना कितें घेवन वचोंकूच जाय थंय. आनी म्हाका तुमी सगळ्यांनी इतलो सपोर्ट केला. आनी सगळ्यांनी बारीक बारीक एक मॅसेज दिवन म्हाका तेंगेर वयपाक सांगला. सो आय विल बी गोईंग टू मीट देम वेरी सून. कितले तारखेक तें तुमकां सांगिना, बट आय वील डेफिनेटली गो अँड मीट देम. येस हांवें तिका त्या आईक सांगला की हांव जेन्ना येतलो तेन्ना म्हाका रोस कर आगे म्हणून. कित्याक म्हाका ते तूं जाणा जाणटे रोस दाळ करता ती चडूच बरी आसता न्हू. आनी अशे बारीक सारीक कॉमेंट्स येता की तो खंय आहा रे, ऑर एल्स तें खंय आसा रे. सो तो आनी थंय तो आनी तें एक कांड केला. त्या कारणा खातीर फसलेली आसा. हांव तेंचें कोणाचें नांव घेयना. आनी दोज हू आर इंटरेस्टेड कायंडली DM मी ऑन इंस्टाग्राम विनेश बिग बॉय टॉयज. हेतूंतले हांवें खूब जाणांक रियलिटी सांगलेली आसा पर्सनली ऑन इंस्टाग्राम वीथ प्रूफ. कळ्ळें तुका. सोशल मिडियाचेर युट्यूबाचेर अशें डायरेक्ट घालूं शकना कित्याक थिंग्स गोज इन अ रॉंग डायरेक्शन. यू गायज कॅन अंडरस्टँड. वी आर हियर टू मेक विडियोज. वी गिव गुड मॅसेजीस बट वी कांट स्पॉयल समवन्स नेम. हांव देवाचो म्हणटा पळय तो कितें म्हणटा तो एक हांव देवाचो एक वर्कर आनी आय एम वर्कींग फॉर गॉड. यू नो कितेंय जावं बारीक सारीक आय वील डेफिनेटली लव टू डू समथींग फॉर माय गोवन्स. अश्यो खूब नाकाल्यो मॅसेजी येताय. म्हणजे घाटयांक बिट्यांक हांव खरेंच सपोर्ट करपाक वचना. म्हाका आवडना. आमचे गोंयकार भावांकूच आनी भयणांकूच आमचो चड मोग आसो गावचो अशें म्हाजी मागणी. सारकें न्हू. सो गायज हांव तुमकां मेळटा एक नेवे व्हिडियोन. चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते.
मेळटा तुमकां एक नेवी व्हिडिओ. टिल दॅन गुड नाईट.